तुम्ही ऐकलं हय कालच्यान आता काल जी गजाली घडली ही सामकी सगळ्यांक लागून एक शॉकिंग गजाल आसली आनी रातचे पळोवनूच अशें दिसलें की गोंयांत आमच्या कितें चल्लां काय म्हणून आनी हे एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावलां काय म्हणून हे फक्त बिजी आसा आपले लोकांक फोटोवन इलेक्शनाचो प्रचार करपाक दिल्लीकारांक हाडून आमचे गोंय विकपाक आनी हेकाच लागून आयज सुद्दां जे कितें घडलां हे एका कारणीभूत ह्या सरकाराचो हो सरकार हो बीजेपी सरकार प्रमोद सावंत गोंयचो सीएम आनी बाकीचे जे आसा एडमिनिस्ट्रेशन हे सगळे एका जिम्मेदार आहा। जेन्ना हे जे व्हडले स्ट्रक्चर हांगा उबे जाता तेजेर कंप्लेंट्स येतात डेमोलिशन ऑर्डर येता आनी ते आसतना पासून हांगा येदो व्हडलो क्लब चलता आनी सगळे दोळ्या फुड्यान चलता आनी हे सगळे हो सरकार ओगी रावन पळयता। आतां ओगी रावन पळयता म्हणपाक शकना कित्याक हे सगळे हे व्हडले सेटिंग हे गोंय दिल्लीकारांक दिवपाचे आनी असले इल्लिगल क्लब इल्लिगल एक्टिविटीज गोंयांत चलोवपाचे ह्या सरकाराचो एक मास्टर प्लॅन आहा। हितून गोंयकारांक काबार करपाचो मास्टर प्लॅन आहा। जशें तुमी जाणा अंजुना आरांबोल गोंयकारांच्या घरांचेर गोंयकारांच्या धंद्यांचेर CRZच्या नांवाचेर कंप्लेनी जाले तेंचे धंदे बंद उडयले रेस्टॉरंटां बंद उडयली हॉटेलां बंद उडयली शॉपां बंद उडयली सील केले तांकां त्रास केले आनी हांगा दिल्लीच्यान येतात भायल्यान येतात तेंचे क्लबां जावं रेस्टॉरंटां तांकां CRZ लागना तांकां कसलेच परमिशन लागना तांकां पंचायतीचें परमिशन लागना तांकां फायर नॉर्म्स लागना तांकां कसलेच गजाल म्हणजे जे कितें कायद्यान लागपाक जाय एक पासून हांगा फॉलो जायना। ह्याच रोमियो लेनाचे वागातोर हें आसा रेस्टॉरंट आसा थंय शेक कशें आहा तेचेरूय हेच्या पयलीं विलेजरांनी कंप्लेंट घातलेली आसा तेकाय डेमोलिशन ऑर्डर आसा ते सामके बिचार पावल्या आनी आमी आयकलां की आतां आनी एक तो बांदता म्हणून म्हणजे हे भायल्यान येतात आनी आयज गोंय विकते घेतलेल्या भशेन नाल्यार आपल्या बापायचो फात कसो हे वागतात आनी हेका आमचो सरकार हो लिटरली आपले आमकां गोंयकारांक हेंच्या कडेन घाण दवरलेले आसा जे आमच्या गोंयकारांचें अस्तित्व ह्या सरकारान सामकेंच काडून त्या दिल्लीकारांक विकलेलें आहा। म्हणून आमी परते परते म्हणटा ह्यो सरकाराक ह्या कमळाक मत मारप म्हणजे दिल्लीकारांक आमचेर थोपप दिल्लीकारांची दादागिरी आमचेर चालू दवरप। तुम्ही पयला फाटली मोरजे जो इश्यू जालो जो काँग्रेस आमदार एल्टन तेणी उलोवन दाखयलो की हे सिंग बीन येतात आनी कशे गोंयकारांक मारपाचे गजाली करतात। हे जर अशेंच हे चल्लें आनी हे कितें चल्लां तें हे हो एक्सिडंट हो मर्डर म्हणपा जाता हो लिटरली मर्डर त्या भुरगे इनोसंट लायव्ह आमी आयकलां की 25 जाणांचे जे आयज जीव गेल्लो आसा 25 जाण आयज तो आमकां लागून सगळ्यांक लागून 25 नंबर आसतलो 25 नंबर आसतलो पूण इट इज नॉट ओन्ली 25 नंबर्स हे 25 फॅमिलीज हे 25 लायफ 25 लोकांचे फॅमिलीज आयज काबार जाल्ले आसा ते मागीर लेबर आसूं नाजाल्यार कोणते टुरिस्ट आसूं आयज 25 फॅमिली काबार करपाचे पाप ह्या बीजेपी सरकाराक लागलेले आसा। जे कोण एडमिनिस्ट्रेशन आसा जेंच्यांनी हे चलोवपाक दिला हेंकां सगळ्यांक लागलेलें आसा। भितर आमचे गोंयचे भुरगे जर कामाक घातले जाल्यार लोकांक ती म्हणजे दिसपाची की आमचो गोंयचो भुरगो आयज तो कोणूय जावं तो भायल्यान हांगा कामाक येयल्लो काम करून गेलो तो कोणाच्या तरी फॅमिलींतलो भुरगो नाल्यार तो टुरिस्ट भोंवपाक येयल्लो तेंच्या आवय बापायचेर तेंच्या फॅमिलीचेर कितें जालां आसतलें। सो हे गजाली असले जावपाक जायना म्हणून सरकारान एडमिनिस्ट्रेशन लक्ष दिवपाक जाय पूण एडमिनिस्ट्रेशन लॉ अँड ऑर्डर गोंयान हे नाच उरलेलेच ना हे भगवान भरोसे हो सरकार सध्या चल्लेलो आसा आनी बीजेपी सध्या चल्लेली आहा। तोडगा म्हणजे सरकार बदल जावपाक जाय चेंज जावपाक जाय बीजेपी घरा बसोवपाक जाय जो मेरेन ही बीजेपी आसा बीजेपीचो सरकार आसा तो मेरेन कांयच जावपाचें ना। आमची आतां आमी मागणी जर केली सगळे हे आसा क्लब आसा तेंचेर तुमी हे करा कारवाई करा तेंचे हे पळया कितें फायदो मागणी करून अशे कितले मागणे असेंब्लीन जाले कितली लेटरां गेली मेमोरेंडम गेले काय फायदो ना म्हणून आमी ह्या सरकारा कडेन मागणीच करिना आमी लोकांकडे मागणी करता की तुमी ह्या फावट चिंतून मतदान